काळजी देवस्थाना वच्चेसा हनुमान टेंपल जस्ट हांव गणेशा फोन केलेलो आनी तो म्हणटा ताका येवं का तो भाई सरलो तर हांगा मटकी उसळ आनी चपाती घेतल्या मेगेर घेतली म्हळ्यार म्हाका वेळ जातालो तर गाइस पसन मोड जाला जोर जोर पावस येतस टाइमिंग मेगेर बेस्ट फटाफट क्लिनिका वच्चा ऑटोक्लेव ऑन करून दवरला स्टरलायझेशन जाता वता आनी भितर इन्स्ट्रुमेंट स्टरलायज जाता ती सो ऑब्सर्व घंटला येयली आनी आता जाल्यार 9:20 ऑलमोस्ट 3.5 hours जाले मनीषा डायरी आयलो बाबू सोचता का आनी दोग जण खंय वतात दिवस दोघे जण हेच टायमार कशी मेळटात म्हाका राती व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आनी पुरो जाणांक गुड मॉर्निंग घंटे जाल्ले 11:08 हांव 10 घंटा उठयलो आलो ताजे मागीर मावशी येयली मागीर 1 घंटो तेंची काम केलो हांव येयलो ते ब्रेकफास्ट करनी हांव लागली फटाफट कसं करता पळयता तेन्ना मावशी येयलो मागीर हांव लागलें तिका काम करो ताजे मागीर करया ती कर जाल्लें आनी म्हाका आतां 1.5 घंटा वच्चें आसा आज ट्यूजडे म्हळ्यार पुरो भायर क्लास आसा ब्रेकफास्ट रेडी करया ब्रेकफास्ट कांय ना भितर आसना पोळ्या पिठा सामान दिलें तेंची हांव करता पळयता कसं करचें पळ काडची की ना जाल्यार आपूं काडता चलो फटाफट करता आणि चिकी पावस रोबलो हांगा चिकी होळो जाला हाजी तो फ्रिजान असना सोय असेल गाईस तर असना थोडं कांती लागलं ना तर अम्मान सांगलं की असणं यूज करीत आहे ना जाल्यार ते असना वाईट जाता सोयी त्यांची आता सोयी कळल्या आता फटाफट चटणी रेडी करता दूध होऊन करता असं आणि पळोवया ना जाल्यार आप्पो आसा आप्पा पिठी त्यांची काडया आता पीठय काडचें आसता हांवें विसरलो पीठ काडता इतलं पीठ असं आप्पो काढता चलता पण पीठ वाईट जाताल ना अम्मान मेगेर खातीर पीठ आनी दवरला थोडे दिवस म्हळ्यार ब्रेकफास्ट करीत ना सकाळ तर आप्या पीठ असं चलो फटाफट तो चटणी रेडी करता तेजो ते हें कसं थंडसाण वतला जी आतां चिकी प्रोनाउन्सिएशन प्रॉपरली करचें लागला न्हू तर चटणी रेडी गाईस हांव कायल दवरल्या हांगा पीठ काण दवरला चिकी मीठ घालता The coffee ready guys. आज इपळे आ चड करपय न्ही हाका लायक कलर आयला आपूं रेडी गाईस कसल कलर पळया सुपर ब्रेकफास्ट रेडी गाईस व्हॉट्सअप गाईज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि आज असं ट्यूजडे मॉर्निंग आणि आता तोगू देवल्या जस्ट इथं की म्हाका आज देवस्थाना वच्चें आसा हनुमान टेंपलाक आणि सो हांव आनी पुरे रेडी जाले बाबू ल्हान चाल आसा न्ही के हांव तितले भितर हांव लेखली की हांव मंदिरा वचून येता बिकॉज तो आतां बिजी आसा त्या प्रोसेसान तूं सो ताका मेल उडगास येचना सो फटाफट हांव टेंपला वचून येता सो आतां जस्ट हांव गणेशा फोन केलेलो आनी तो म्हणटा ताका येवं का सो आतां तो येताच एक 5 मिनट भितरी ताका येवची इच्छा आसा म्हणून हांव म्हणलें जाय तूं यो हांव तोगू वेट करता सो आतां हांव मंदिरा लागीं वता आनी मंदिरा लागीं वेट करता सो आमगेर हांगा हें हनुमान मंदिर आसा सो मस्त ओल्ड हनुमान मंदिर आसा ह्या आमगेर घरा लागच्यान चमकून असं वाटतं हांव हांगा रेडी जाला शुभदाल जस्ट फोन आयलो ती देवस्थान वतास के तर ती सगळे यो करून तर देवस्थान वचात आणि हांगाची लागीं आसा ती ऑलरेडी पावला ते वेट करता सो चलो वचात तर देवाक दिवो न्ही पुरो लावून जाल्लो तो हांव भायर सरलो आतां वतास हांव तर देवस्थाना पावला हांगा पळय गाय आनी पुरो हांगा आसा जी वचा गायस हें हनुमान देवस्थान शुभदा भितरी बसले दिसता सांगा देवस्थाना पांय पण जाल्ले लायक दर्शन जालें होय आनी कसं वार येता सांगा हांव ताळ्ळूक सांगारा मागीर हांव भितर चमकली हांव लेखली मागीर वेळ जातले अच्छा अच्छा चलो चलो तर आम्ही आता घरकड वता आसा ती हांगा आतां भाजी घेवची आयली हांव कट्ट्यान तूं म्हणल्यार ती सांगतास तुका वेळ जाता तो भाजी घे हांगा करून आनी ना जाल्यार पळयता चपाती करता घरकड वचून तर हांगा मटकी उसळ आनी चपाती घेतल्या मेगेर खातीर म्हळ्यार म्हाका वेळ जातालो आतां ताजे खातीर ती सांगता की तूं कर नाका आतां कसांनी हें खा मागीर रात्री पळया हांव येस हांव आतां घरकड वता घरकड आयलो ती सोडलें आनी हांव आतां लंच करता म्हळ्यार आतां घंटे जाले 1 तर फटाफट लंच करता तर गाईस लंच रेडी व्हरला आलास न्हू हांव वचना फ्रिजार दवरला तर जेवण आनी पुरो जाल्लें आतां भायर सरलो
लायक असेल ते उसळी ती थोडे तीख लागते त्या गेले तर हांव नॉर्मली थोडे खाल्ले चड खाय न्ही हांव तर दुसरी कसं ना ऑप्शन ना असेल मागीर हाजी करच्या बसल्यार मागीर आनी टायम लागता आनी हांव थकताल मागीर ताजे खातीर शुभदान सांगलें की अशें आज आमी तें करून घेवया हे पळय काय सांगा तो मोड जाला पावस येवचे पडून म्हाका आतां क्लासा वचून पावका नाजाल्यार वापस ते रेनकोट घालचे काडचे म्हाका ते जायना आतां गायस तसोन मोड जाला म्हाका आतां थोडे 5 मिनट आसा न्ही तर एट लास्ट पावलो हांगा जोर पावस येयला पळय ते पावस पडला हांगा जोर पावस येतस टायमींग मेगल बेस्ट बराबर टायमार पावलो हांगा तो सो मुगे लायकन टेम्पल विजीट जाले मागीर हांव घरकाड आयली आनी बाबूय न्हिदलेलो आतां तो उठायला आनी ताका आज्या घेवन बसला हांव आयल्या एज युजल दनपारची वेळ जेवणाक सो आज हांगा केला बीन्सा उपकरी चपाती दाल आनी शीत हांगा आज्या घेवन बसला बाबूक मद्वेश हाय खेळतास तू बाबू आज्या वाटू उलयतास ओ कशी उलयता ओ की जय जय विठ्ठल हरी विठ्ठल जय विठ्ठल हरी विठ्ठल आज्या जय विठ्ठल हरी विठ्ठल करतास मद्वेश वतुवे पंढरपुराक तो हुन चा पिऊया आता तर काही जस्ट आता पावलो हांगा दुसरी क्लासाक तर आता वता पावस ना आशिल्लो फटाफट आयलो सो आता जाला 6 o'clock आनी हांव रेडी जालें आनी हांव क्लिनिका वता आसा बाबू न्हिदला मम्मी लागीं आनी हांव फटाफट भायर सरली मस्त काम आसा हाजी टायम ना आज म्हाका मस्त लेट जाता दिसता येवच्या कडेन पळोवया बाबू रबता की ना म्हाका हेबत म्हाका अशी म्हणून विल सी वॉट टू डू आता सुरवेक क्लिनिका वता इथे 5 मिनट भरला 6 घंटा पेशंट येतली 5:55 जाला सो वचून चिके सेटअप करचें आसा कसन वारे पळय ब्रीज ह्या टायमार फटाफट क्लिनिका वचच्या असिस्टंट राबले आमी गेली सो आतां हांव क्लिनिका पावल्या आनी हांगा म्हगेलो असिस्टंट आला ऑटोक्लेव ऑन करून दवरला स्टरलायजेशन जाता आसा आनी भितर इंस्ट्रुमेंट स्टरलायज जाता ती आमी पेशंटा तोंडा यूज करता इंस्ट्रुमेंट स्टेरिलायज करपा पडटा सो ते स्टेरिलायजेशना खातीर दवरला तुमकां म्हणजे न्हय कितें काम आसा ती पुरा रेडी करून दवरला कितें थंड जालें की इंस्ट्रुमेंट्स पावन मागीर पेशंटा खातीर यूज करचें आसा सो त्या पेशंटान येवचें टायम जाला आनी ती येयली हांव अर्दी पावली आनी हांव टायमार पावली म्हगेलो पेशंट येतलो थोड्या वेळान आता जस्ट म्हगेले क्लास जाले आता लास्ट क्लास आसा हे पळय कसन व्यू पळय हांगा दाखोवन हे बँड्रा एरिया तर आता लास्ट क्लासा खातीर वता आसा बँड्राचे मार्केट रोडा दाखोवन वता आसा हांगा दाखोवन चिके लागीं आसता हायवे आनी पुरो ट्राफीक आसता ताजे खातीर भितर दाखोवन वता आसा गायज हे तुमकां दिसता या ब्रिज हे आतां थोडे दिवसान स्टार्ट जातले हांगा दाखोवन डायरेक्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे कनेक्ट जाता ताजे खातीर हांगा पुरो सिग्नल आनी पुरो लायला आतां पुरो हांगा सिग्नल ना आसले आतां हे पळय बंद आसात हे दोल्टे आतां थोडे दिवसान स्टार्ट जाता हे आपलो रोड आनी पुरो होड केला हांगा म्हळ्यार हांगा दाखोवन BKC दाखोवन आसना डायरेक्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आमी एक लिंक जाता नाजाल्यार आमकां मस्त गुण येवंक आशिल्ल फुडें आतां हांगा दाखोवन मस्त लागीं आसात हांगा कसन की व्हड एक इव्हेंट आसा दिसता पुरो ट्रस्टनी पुरो लायला तें आशिल्ल न्हय तें BKC ग्रावंड तें आतां BKCन लायला BKC दाखोवन कलिना वता सर पण येद्रा ब्रिज आसा न्हय त्या कलिना ब्रिज ते भितरची वाट आसा म्हाका गोत नाशिल्ल फुडें आतां पुरा कनेक्टिंग जाता आसा BKC कलिना सांताक्रूज पुरो भायर दाखोवन येवंक आशिल्ल म्हाका हांगा कसून जोर पावस येयला येतानाची आसतना हांव टीमला पळय पुरो हांगा वल्ले सो हांव सर्वंट लायलेली आनी आतां जाल्यार 9:20 ऑलमोस्ट 3.5 hours जावचे आयले बाबू ते एकलो आसा म्हजे शिवाय आतां वता क्लिनिका म्हाका काम आशिल्लें आसता सो आज लेट जालें आतां भायर सरता आसा क्लिनीक बंद करून अँड पळोवया बाबू कसो करता बाबू मम्मी फोन येयली म्हाका दिसता नाजाल्यार बाद दिला आसता आतां जस्ट हांव फ्री जाल्लो अरे यार वापस पावस येयलो कावळे चेकींग जालें हांव म्हाका दिसता रेनकोट घालता सायडार आपूण हांव आतां घरा कडेन आयली आनी हांगा पळोवया बाबू न्हू न्हिदला गुंडू मम्मी म्हणटा आज खंय उठाय न्ही फिरवाय खातीर हांव 8 घंटा न्हिदलेलो आतां 9:30 जाला आनी उठाय न्ही पळोवया आतां थोड्या वेळान ताका जागोवपा पडटलें फीड करचे खातीर हांव हांगा एअरपोर्ट रोडा आयला आनी हांगा पळय कसो न्हूच दवरला पळय ते सायडा दाखोवन वताच हांव आतां
एवरी टाइम हांगा उदक भरते मतलब म्हळ्यार जोर पावस आयलो होता वडी म्हाका दिसता न्हू एअरपोर्ट सो मम्मी म्हाका जेवूंक घे म्हणल्यार बाबू उठोवचे फुडें तूं जेवून घे आतां थंय उठोवचो टायम जाला सो फटाफट जेवता आनी मागीर ताका जागोवया गणेश येता थोड्या वेळान आनी तो येयनी हांवें आज दिवसभर भायर आशिल्लो म्हणून की टायम लागतलो येवच्या थोड्या वेळान येता तेजो हांव मागीर डिनर करून घेता हे पावसच ना मेगलो हायड अँड सीक खेळता तावळ कशी केला तशी केला येताना येताना हांव सांगलेलो हांव रेनकोट घालता पावस गेलो मदें तूं मागीर जोर पावस वयलो वापस वल्ली गेल्लो ट्राफिकात हांव खंय हांव रेनकोट घालू आतां पुरो तेंपला हांव आतां चलो आतां फर्स्ट उन उदकान न्हांवन घेता तर गायज घंटी जाले 9:54 जस्ट न्हांवन येयलो हांगा आतां डिनर रेडी करता सो आपे पीठ आशिल्लें आतां हांव आप्पू काडटा आनी मटकी उसळ खावन खाता आनी चलता एडजस्टमेंट करचे आतां म्हाका ऑप्शन ना आतां कसं ना 9-10 जावचे येतात आतां खंयी करचें एक तितलो पुरा थकला हांव तावळ दाखोवन आतां उसळ एक हून करता आनी आप्पू काडता ती क्लिनिका चमकलेली आतां जस्ट घर कडेन आयली कसं करची गायज काम करका ओके गायज आप्पू रेडी मी डिनर करता तर मधुशास डॅडी आयलो हाय डॅडी हाय म्हण चंदुलो तो हाय एवरीवन वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आई एम मधुवेश किनी इरना पडके मलपून अंडा इरना अंडा पडके पोन वही कहीं अंडा अंडा बाबू बोल मैं हूँ कुंफू पांडा बाबू सोचता रहेगा आम्ही दोघ जण खाई होतात दिवसभर होय दोघे जण हेच टायमार कशी मेळतात म्हाका रात्री होय आम्ही दोघं जण तुगेला तुझे खाऊची पिवची हांव तयारी ताका सांगून होता क्लिनिका कळलं वतना ना. बाबू दुधू हाडका नव्हे मम्म हाडका नव्हे अयो कशा जीव मागीर म्हाका काम करका नव्हे डॅडीक मम्माक होय म्हणतो गुड बॉय अशी मेगेला आयकता आज तो बिलकुल शेताय न्ही मम्मा म्हणली आज नूतन येतलो वो गुड बॉय अश तू होय मम्मा मला सांगलं आज्याने सांगले आजी आज मेगेल मध्ये गुड बॉय जालेलो अयो वही वे बारीक स्वीट असतो स्वीटच मेगे मधवेश वय बारीक स्वीट असतो तू काय बोललो का नव्हे बाई ओ इरना पडक्या मलपून अंडा कसो या अंडा पांडा उलयता अंडा पांडा म्हाका कळना बाबू तुका कळतोय आणि यांक लिटल लिटल मारपुंडू मीच थोडा थोडा समजताय वय काय आज तुळ इरेक अर्थ आपुंडू इरेक डोंट नो हा गे बळा कळत तुका बाबू तुळू इरेक तुलो तुलो हा एक अर्थ आपुंडू वही मी शना पुरा कळता पुरा कळता वय स्वीट तो गोंडी आता जस्टच घर कळयलो आणि बाब न्हिदलो आणि आजकाल असं बाबा कसं थोडे कळचे लागला थोडेफार चेंज येता तसं आता आमकां आतां तो कोण असं करून पप्पा आसा अम्मा आसा ताका कळटा येद्रक आयलो तो हसता म्हाका पळोवन हांवें आतां 2-3 दिवस जावन असं नोटीस केला आतां म्हाका असं ब्लॉग एडिट करता कसं करता बुकर आनी आतां घंटे जाले 12 आतां केन्ना जाता कसं करता सकाळ हांव पुरो दिवस भायर आशिल्ले चलो ठीक आसा चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कुंकड कपल बाय गायज गुड नाईट टेक केअर